नमस्कार. गोंय विधानसभा वेंचणुकांविशीं गोंयांत खूब उत्कंठ निर्माण जाल्या. म्हाका दिसता हालींच्या वर्सांत इतले सस्पेन्स आशिल्ल्यो वेंचणुको पयलेच खेपे जातात आनी हाजें कारण अशें की इतले सगळे पक्ष आयल्यात. भारतीय जनता पक्षाक 10 वर्सां सत्तेर आशिल्ल्यान एंटी इनकम्बन्सी आहा, पूण भारतीय जनता पक्षान सामकी ज्या पद्दतीन ही वेंचणूक लढयल्या ती पळयल्यार ऑपोजिशन सुद्दां सामकें अजापीत जाल्यात. ऑपोजिशन इतल्या खातीर अजापीत जाल्या की तांचे खातीर ती शक्ती नाशिल्ली, सगळे एकठांय येवप शक्य नाशिल्लें. कितलेशे विरोधी पक्ष ऐन वेळार आयिल्ले, ताका लागून मतांत फूट जातली. आनी इतले आसूनय भारतीय जनता पक्षान संघटना सामकी तल्लक दवरली, वेगवेगळे मुद्दे हाडले, भायले लिडर प्रचारा खातीर देंवयले. ताका लागून हो पक्ष कितें करता? हो पक्ष आतां 10 तारखेक मतमेजणी जातकीर ह्या पक्षाच्या पोतयेन कितें लिपलां, कशे तरेन ते सत्तेर येतले आनी ते म्हणटा आमी सत्तेर येतलेच. ह्या विशीं आमी जाणून घेवपाक आज आमच्या स्टुडियोंत मुद्दाम आपयल्यात सदानंद बाब तानावडे. नमस्कार. सदानंद बाब तानावडे वेंचणुकेक भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष म्हणून सामकार केले आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार ताणें वेंचणूक लडोवंक ना आनी वेंचणूक लडयनासतना फाटल्यान रावन पळय कितें मोर्चेबंदी करप, सामकी रणनिती कशी आखप, हें खरें म्हळ्यार तुमचे कडल्यान शिकचें हांव सदानंद बाब. कारण हांवें पळयलां की भारतीय जनता पक्षा कडेन संघटना सामकी बरी आनी तुमी ती संघटना सामकी तल्लक दवरतात. म्हणजे तुमचे कार्यकर्त्यांक काम दितात, लिडरांक कामाक लायतात. तुमचे मंत्री सुद्दां आमकां म्हणटात की आमी मंत्री इतले म्हत्वाचे आमी कामां करतात पूण आमकां पक्ष संघटनेक कामाक लायतात. हें इतलें करून तुमी पळय आतां संघटना इतले तुमी एंटी इनकम्बन्सी आसा, तुमचेर कितलेशे आरोप जाले आनी ह्या सगळ्या आरोप प्रत्यारोपान जाल्यार सुद्दां तुमी सामकी एक मोठ्या धिरान धैर्यान ह्या वेंचणुकेक सामकार गेल्यात. सो पयलें हांव ताजे खातीर तुमकां कॉंग्रेच्युलेट करता. थँक्यू. म्हाका तुमकां पयलो प्रश्न तोच विचारपाचो आसा की तुमी कितले जागे जिखतले? म्हाका दिसता आमी ज्या तरेन ह्या निवडणुकीक गेले, तुमी जशें सांगतात की गेलीं 10 वर्सां आमी ह्या गोंया भितर राज्य करतात. आमचे 2012 भितर आमचे आदले मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांच्या नेतृत्वाचेर 2012 आमी 21 सीट निवडून हाडले आनी आमी तेन्ना पासून आतां पर्यंत आमी गोंया भितर राज्य करतात. आनी साहजीक आसा जेन्ना इतल्या लाँग 10 वर्सां एखाद्या राज्याचें जे वेळार सत्रां हातान आसतात त्या वेळार एंटी इनकम्बन्सी डेफिनेटली आसता. पण ते एंटी इनकम्बन्सीचेर मात करपाक लागून जर एखादो विकास डेव्हलपमेंट आसत आनी जशें तुमी सांगलें की कार्यकर्त्यांच्या आधाराचेर, कारण आमी एक फायदो आसा की आमी राष्ट्रीय पार्टी आसल्या कारणान आमची भारतीय जनता पार्टी बेजिकली आमी सदोदीत वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान कार्यकर्त्याक सदोदीत एक्टीव दवरतात आनी ते नॉट इन गोवा, इट इज ऑल इंडिया. म्हणजे आमी वेगवेगळे कार्यक्रम आमच्या वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान दीत आसतात आनी तातूंत आमी सगळ्यांचो इनवॉल्वमेंट करतात. ह्या निवडणुकीक तशें आमी सादारण आमी ज्या वेळाचेर 2019 भितर बाय इलेक्शन जालें आनी लोकसभेच्यो निवडणुकाय जाल्यो, कारण ती पयली निवडणूक आसली की ज्या निवडणुकीक मनोहरभाई पर्रीकर आमचे बरोबर नासले आनी साहजिकच एक वेगळें टेन्शन हें डेफिनेटली आसता. कारण एक व्हडलो नेतो, कारण त्याच्या फाटल्यान कशें आसा की तो असल्या कारणान भंय दिसनासलो एखादें डिसिजन, कारण घेतालो आनी फाल्यां तें फेस करपाची ताकद तेंचे भितर आसताली आनी ताका लागून व्हडलो भंय त्या वेळार नासतालो. पण 2019 भितर आमी खऱ्या अर्थान तेंच्या अनुपस्थितीन बाय इलेक्शनूय आमी लढयलें आनी लोकसभाय लढयली. त्या वेळार आमकां बाय इलेक्शनाक 3-4 आमी 3 जाग्यार जिखले, लोकसभा आमी एका जाग्यार जिखले, एका जाग्यार आमी हारले. पण त्यानंतर वेगळ्यो आपल्यो जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुकाय जाल्यो, म्युनिसिपालिटीच्यो निवडणुका. त्या वेळार सुद्दां अशा तरेचेच अप्रचार जो आसा तो काँग्रेस आनी बाकीच्या पार्टी करताल्यो. जणू कितें अशें वातावरण तांच्यांनी निर्माण केल्लें की आमकां जिल्हा पंचायत आमी जिखूं शकचे ना. पण ह्या सगळ्या हाचेर मात करून आमी कार्यकर्तो ज्या तरेन आमचो सगळें काम करपाक लागलो, कारण कशें जाता की आमी हायेस्ट वोटींग जी आसा गोंया भितर ती आमकां 54% लोकसभा 2014 पडिल्ली आनी ज्या वेळार 2012 आमी एसेंब्ली भितर आमकां 21 आमदार निवडून आयले तेन्ना सुद्दां आमकां 36% वोटींग पडिल्ली. 36 काय 33? 36%. 33% आमकां गेल्या वेळार 2017 आमकां 33% पडल्या आनी लोकसभा आमी सदोदीत अबाव 50% आनी विधानसभा आमी 33. त्यामुळे 33% पेक्षा वयले जे लोक असतात ते सदोदीत आमकां क्रिटिसायज करत रावतले. आमी कॉन्सन्ट्रेट करतात की आमचो जो 33% प्लस 33% to 36% वोटर जो आसा तो जर आमचे बाजून रावलो जाल्यार ती आमची जीत आसा आनी ताका लागून आमी सदोदीत ताका कॉन्सन्ट्रेट करतात. आनी म्हाका दिसता की ह्या निवडणुकीक सुद्दां पूर्णपणे आमकां स्वताच्या ताकदीचें बहुमत मेळटलें ह्या आधाराचेर आमी सांगपाक सोदतात. कितले? म्हाका आंकडो हांव कशें आसा की जिखून येवपाक म्हणजे सत्ता करपाक 21 जाय ते म्हाका पूर्ण खात्री आसा
की गोंयच्या ज्या तरेन लोकांनी मतदान केल्लें आसा आनी आमी मतदान करता, कारण हांगा आमच्या विरोधी वेगवेगळ्या मतदारसंघा भितर वेगवेगळो अप्रचारूय जालो. कोण तरी हो निवडणूक हारता, कारण आमी प्रत्यक्ष कशें आसा की तेंच्यांनी नॅरेटिव्ह सेट करपाक ऑपोजिशन कांय मतदारसंघान सक्सेसफूल जालें. आमकांय प्रश्न पडटलो हें कशें जावपाक शकता काय म्हूण. पण ज्या वेळाचेर आमी हें सगळें जाल्या नंतर निवडणूक जातकच, कारण आमी एक सिस्टम आसा, निवडणूक जाली म्हणजे आमी काम सोंपलें अशें ना, आमी रोखडीच दुसऱ्या निवडणुकीची तयारी सुरू करतात. तशा पद्दतीन आमी गोंयच्या 40 मतदारसंघा भितर परत आमी बैठकाय केल्या. 2 मतदारसंघ अजून जावना भितर, एक पर्री आनी वाळपय सोडून बाकी 38 मतदारसंघा भितर त्या मतदारसंघातले प्रमुख कार्यकर्ते जे आसात 10-15 अशा, तांचे बरोबर आमची बैठक जाली, चर्चा जाली. आनी ती चर्चा जाल्या नंतर आमकां लक्षात आयलें की आमकां जे टार्गेट जाय ते आमी अचीव करपाक शकतले, आमी जिखतले. कारण आमी निवडणुकीच्या सदाल बाब म्हजो प्रश्नाक जाप दिलात. म्हज्या प्रश्नाक तुमी ह्या वेंचणुकेन कितले जागे जिखतले? आमकां जी स्वताची ताकदीचेर 21+ जाय ते डेफिनेटली आमी जिखतले, इतलें हांव सांगता. पूण एक जर पळयत, हांवें म्हणलें तशें एक एंटी इनकम्बन्सी आहा. फाटले 10 वर्सां तुमी सत्तेर आहा म्हणजे ऑटोमॅटीक एक लोकां मदीं एक अरे हे कित्याक आयलें, एक बदल जाय म्हूण एक प्रवृत्ती आसा. दुसरें तुमचेर खूब आरोप जाले, नोकऱ्या संदर्भात मंत्र्यांनी आरोप केले, हो खूब म्हत्वाचो. आनी तिसरो एक म्हत्वाचो घटक मनोहर पर्रीकार, हो तुमचो एक स्टार प्रचारक, एक स्टार लिडर, ताका एक ऑल गोवा प्रतिमा आशिल्लो एकमेव लिडर जो जसो दुसऱ्या पक्षान दिसती पडना. हे 3 तुमचे म्हत्वाचे लॉस अशें हांव मानतां. सो तुमकां स्वता 21 जागे हे सामके खात्रीपूर्वक हांव 100% सांगता. कारण कशें आसा की मनोहर भाई ह्या वेळाचेर नासलो, अशा वेळाचेर आमी निवडणुकीक वयताले, त्यामुळे एक आमचेर सगळ्यांचेरूच एक प्रेशर आसतालोच. कारण कशें आसतालें की तांकां तेंची एक वेगळी स्कील आसताली की एखाद्याक कोणाक थंड कशें करपाक जाय, त्या हातूंतल्यान थोडेशें आमी त्या हातूंतल्यान तेंची ताकद तितली आमचे कडेन जावपाक शकली ना, हें आमी मान्य करतात. पण म्हाका दिसता आमी पूर्णपणे जितली आमी ताकद लावपाक शकतात त्या ताकदीच्या आदाराचेर जशें आमी म्हणटात की 21+ आमकां काडपाक जाय. दुसरें एक म्हत्वाचें ह्या वेळार जालें तें की कार्यकर्ते तुमचे खुबशे काचाबूल जाले. तांकां एक तरेचो पयलीं पयसो उत्साह आसतालो तो जालो ना. कारण पयलीं म्हणजे मनोहर पर्रीकारालो चलो, आतां एक जे राजकीय निरीक्षक म्हणून हांव पळयतां, ताका तिकेट दिली ना म्हणटकीर एक वर्ग कार्यकर्त्यां मदलो मातसो अस्वस्थ जालो. दुसऱ्या अर्दान जालें म्हणटा लक्ष्मण पार्सेकार, तो पक्षाचो आदलो मुख्यमंत्री, पयले 4 लोकांनी जाणी पक्ष घडयला तातूंत भितर पार्सेकार आसा, ताका तिकेट डिनाय जाता. तो उबो रावन सामको नेटान प्रचार करता, नेतृत्वा विरुद्ध उलयता. हे सगळे घटक तुमकां परिणाम जाले ना? न्ही, कशें आसता पळयता, 2 गोश्टी हांव पळयता आसतना पळयता. कारण भारतीय जनता पार्टी भितर केवळ निवडणुकीक तिकेट दिवप म्हणजेच सगळो ग्रेट अशें जें म्हणणें आसा तें हांव चुकीचें अशें समजता. कारण लक्ष्मीकांत पार्सेकर तशें आमचे सिनियर पार्टीचे लिडर, ज्या दीस आमकांय अपेक्षा नासली की ते रिजायन जावन वतले म्हणून. कारण तेंचे कडेन केंद्रीय नेतृत्वान तेंचे कडेन उलोवणी केली, उलोवप जालें. कारण कशें आसता की निवडणुकीच्या वेळाचेर तिकीट दिवप हें भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश ठरयना, तांकांय खबर आसा. कारण ते पार्टीचे अध्यक्ष असले. पण एक वेळ कसो आसतालो की ते अध्यक्ष ज्या वेळार असले त्या वेळार मनोहर भाई पर्रीकर त्या वेळार हांगा मुख्यमंत्री असले, हांगाले लिडर असले. आनी त्या वेळाचेर मनोहर भाई पर्रीकराच्या वेळाचेर एखादी गोश्ट जर आमी हांगा ठरयली आसत जाल्यार तीच गोश्ट थंय एक्सेप्ट जाताली. ह्या वेळाचेर ती गोश्ट तशी जायना जाली न्ही. बरोबर. ह्या वेळाचेर प्रत्येक गोश्टाचो निर्णय जो आसा तो आमचे कडल्यान ते डिसिजन थंय घेताले. आमचो सेंट्रल कमिटी जी आसा, पार्लिमेंटरी बोर्ड जो आसा, ते डिसिजन घेताले तिकेटीच्या संदर्भात. त्यामुळे तांकां दिसता एक परिणाम जालो. दुसरो परिणाम मायकल लोबो, बार्देसांतलो तुमचो तो जो 3-4 जाग्यार प्रभाव घालता, तो ऐनवेळ तुमकां सोडून गेलो. हे पळय, मायकल लोबो जो आसा पळय, लक्ष्मीकांत पार्सेकर आनी मायकल लोबो हे 2 वेगवेगळे आसात. लक्ष्मीकांत पार्सेकर हो पार्टी भितर वाडलेलो आसलो. बरोबर. मायकल लोबो हो भारतीय जनता पार्टीन काँग्रेसींतल्यान भारतीय जनता पार्टीन आयलो आनी त्यामुळे परत तो सगळी परत गेलो. कितेंय आसलें तरी जिखपी उमेदवाराक तिकेट दिवपाची तुमची पयली अरिथमेटीक आसा, ताका लागून धक्को बसलो न्ही. न्ही, कशें आसा की तांचो जो डिमांड आसलो की आपल्याक आनी आपल्या बायलेक मिसेसीक तिकेट दिवपाक जाय, हें भारतीय जनता पार्टी करपाक शकनासलें न्ही थंयच्या. बरोबर. आनी सगळी तेंचो कितें प्रभाव आसा पळय तो 10 तारखेर कळटलो न्ही. प्रॉब्लम कशें आसता की पार्टी भितर एक मनीस म्हणजे भारतीय जनता पार्टी न्ही. भारतीय जनता पार्टी ही वेगळी पार्टी आसा, हिज वेगळें ऑर्गनायझेशन आसा. त्यामुळे मायकल लोबो आनी अशें कितले जरी येतले आनी वयतले तातूंत कांय पार्टीक व्हडलो फरक पडटलो ना. पण तुमी जर 21 जागा येतले अशें तुमी स्वता म्हणटात, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा, तशें जाल्यार मागीर 2 दीस पयलीं हांगा देवेंद्र फडणवीस आयलो, तो तुमच्या वेंचणुकेचो प्रभारी, आनी ताणें स्वता राष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे ढवळीकारा कडेन चर्चा केली.
ते कांय अपक्षाच्या संपर्कान आसात अशी चर्चा जाल्ल्या. मागीर अशे तरेचो तुमकां भितरल्यान भंय आसा अशे तरेचें एक वातावरण निर्माण जाता. कशें आसा पळय की देवेंद्र फडणवीस हे गोंयांत आयिल्ले, कारण कशें जालें की निवडणूक जाल्या नंतर, कारण निवडणुकीच्या आदल्या दीस ते हांगाल्यान गेले, कारण मागीर तांकां हांगा रावपाक मेळनाशिल्लें आनी त्या नंतर तेंचें अधिवेशन सुरू जालें आनी त्यामुळे ते आमी तेंच्यांनी आमकां एकंदर सगळो रिव्यू जो आसा सगळ्या मतदारसंघान वचून आमी प्रत्येक मतदारसंघात वचून मिटींग ज्यो केल्यो तेचो रिव्यू तांकां दिवं जाय आशिल्लो, कारण आमकां तो सगळो रिपोर्ट दिल्लीत दिवचो पडटा आनी ताका लागून त्या दीस ते आयले, ते आमचे बरोबर बसले, आमी तांकां सगळे एकंदर डिटेल्स सांगली आनी त्या नंतर ते वैयक्तीक कोणाक म्हणलें ते हांव नकळो. कारण कशें आसा की राजकारणा भितर देवेंद्र फडणवीस हे आमचे प्रभारी आसात, इलेक्शन निवडणूक प्रभारी आनी व्हडले लिडर आसात आनी त्यामुळे वेगवेगळे, कारण तेंचे बऱ्याच जाणां कडेन संबंध आसात. आय डोंट नो, म्हाका ऑफिशियली काय हांव नकळो. म्हाका एक सांगात सादारण बाब, हो न्ही प्रश्न हांव फाटल्या 2.5 वर्सान पळयतां. केंद्रीय नेतृत्व काय निर्णय घेता हे तुमकां खबर नासता अशें म्हणूं येता आमच्यांनी. न्ही, तशें कशें आसता की सदतीत एखादो निर्णय घेता आसतना ते डेफिनेटली लोकल युनिट जे आसा ताका विचारतात आनी उलयतात. पण ह्या तुमी जे आतां सांगतात त्या संदर्भातलें तेंचें जर भाश्य थंय जालें आसत जाल्यार तेचें इन्फॉर्मेशन जें आसा ते म्हजे कडेन तरी ना. म्हजे कडेन त्या दुसरो आनी एक प्रश्न हांवें विचार केल्लो, आमी तेजेर बरयलाय बी, रोहन खंवटेक घेता आसतना स्थानीक नेतृत्वाक विचारलें ना अशे तरेची एक ना. कशें आसा की पळय तांकां हे जो आरोप आसा पळय स्थानीक इन द सेन्स लोकल मतदारसंघाक म्हणटा तुमी की लोकल पार्टीक डेफिनेटली सांगलें तेंच्यांनी. तांकां सांगल्या नंतरच हांगा तांचो प्रवेश जो आसा तो हांगा केल्लो आसा. आतां कशें आसा की लोकली त्या मतदारसंघा भितर डिसिजन घेवच्या पयलीं एखादें आसा तें पयलीं तशें इन्फॉर्मेशन जें आसा तांकां घेवपाचें डिसिजन जाल्या नंतर ते कडेन उलोवप जालें हें बरोबर आसा. पण आमी ताका घेवपाक शकतात काय कितें अशा तरेची विचारणा ही सुरवातीक ती तशी नॉर्मली जायत ना न्ही, तशी कोण करपाक शकता. बरं, तोच प्रश्न परत हांव विचारता की ढवळीकार तुमचे लिडर सांगतात आमी ढवळीकाराक घेवचे नात, तांचो सपोर्ट आमी घेवचे नात मोगोचो, पूण मागीर स्वता फडणवीस हांगा येवन तांचे कडेन चर्चा करता. कशें आसा पळय, राजकारणा भितर प्रत्येक गोश्टीचो त्या वेळाचेर सिच्युएशन आसा तशें बदलता. हय, आतां एखादें सरकार जातकच सुद्दां कांय लोक जर भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक तेंको दितात येतात जाल्यार तूं म्हाका तेंको दिवं नाका, तूं आतां वच अशें कोण म्हणपाक शकना न्ही. आनी त्यामुळे ते निर्णय त्या वेळाचेर जे निर्णय जातात त्या वेळाचेर ते निर्णय योग्य आसतात. तांणी तुमचे कडेन कॉन्टॅक्ट केला म्हणून म्हजे कडेन तरी कॉन्टॅक्ट करूं ना, कारण आमी कशें आसा की अलायन्साच्या संदर्भातलें उलोवप सुरवातीक जेन्ना केंद्रीय नेतृत्वांचे कडेन आमचें उलोवप जालें केंद्रा कडेन, तांच्यान सांगलें की आमी अलायन्स तांचे कडेन, कारण तेंचे आनी आमचे मतदार जे आसा ते थोडेशे एक आसा, कारण तांच्यांनी जी अलायन्स जी केली ती अनैसर्गीक टीएमसी कडेन तसो व्हडलो तांकां कितें फायदो जालो असो म्हाका दिसना आनी टीएमसीकूय तांचो फायदो जालो म्हाका दिसना. पण त्या वेळाचेर करप तेचें डिसिजन जें आसा तें केंद्रान घेवप आनी देवेंद्र फडणवीस तांचे कडेन त्या संदर्भात उलयताले. तर म्हजें तांचे कडेन त्या संदर्भातलें केन्ना उलोवपूय जावना. इनिशियली सुरवातीक एकदां हांव उलयल्लो पण त्या नंतर म्हजें उलोवप जावना. आमचे सदानंद बाब तानावडे हांचे कडेन चर्चा जाल्ल्या आनी म्हत्वाची चर्चा जाल्ल्या ती अशी की महाराष्ट्रवादी पक्षाचो तुमी तेंको घेतले काय ना, कारण ह्या संदर्भात पक्षान 2 मतां आसात. कांय जाण म्हणटा आमकां घेवचें पडचें ना, पूण ताजे भायर पक्षाचे नेते भायल्यान येवन तांचे कडेन चर्चा करतात. हो एक म्हत्वाचो विशय. ह्या विशयाचेर आमी तांचे कडेन परत उलोवपाचे आहात, पण तो मेरेन आमी घेतात एक ल्हानसो ब्रेक. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. आमच्या हे चर्चेत तुमकां परतून एकदां हांव येवकार दिता. सदानंद बाब, आमी चर्चा करताले महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा बरोबर तुमची दाखय लिपय चलता. तुमी कांय प्रमाणात जागा वांटप तुमचे कडेन शक्य जालें ना म्हूण तांकां पेऱ्यान दवरलें. तांणी तुमचेर प्रत्यारोप केले की तुमी आमकां त्रासांक घाले, तुमी आमचो विश्वासघात केलो, भारतीय जनता पक्षा बरोबर केन्ना वचचे नात. ताणे नंतर तुमी म्हणलें की आमी तांचो तेंको केन्नाच घेवचे नात. पूण आतां जेन्ना मतमोजणी कांय दिसांचेर आयल्या तेन्ना तुमचे मदीं एक अशी धाकधूक निर्माण जाल्या आनी ताकाय दिसता की आपूण बाबा शेणचो ना मूं, कारण तांकां सदांच सत्तेच्या उदकाचेर उफेन रावपाची संवय जाल्या आनी ताजेर ते चलतात. आनी इतले वर्सां ना हय करीत तुमी एकठांय एकामेकाक वेंग मारीत आसतात. सो स्ट्रेंज बॅड फेलोज म्हणटात पळय, नाका जावनय एका बाजयेर न्हिदप. तर तुमी कॅटेगोरिकली स्पश्टपणान भुमिका घेवंक शकतात हांगा की आमी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा बरोबर युती करचे ना. तुमचे बाकीचे कितें नेते म्हणटा ते म्हणून पळय, एक गोश्ट आसा, हांवें तुका सांगलें की भारतीय जनता पार्टी स्वबळाचेर ह्या वेळाचेर डेफिनेटली गोंया भितर राज्य करतली. आतां कशें आसा की पळय, हांवें काय आमच्या तुमचें जशें म्हणणें आसा की केंद्रीय नेतृत्व मेळटा आनी गोश्ट करता. कशें जाता की राजकारणा भितर
तूं खंयच्या ती मेजॉरिटी जरी तुमकां याद आसतली की 2012च्या निवडणुकी भितर आमी MGP बरोबर त्या वेळार अलायन्स आशिल्ले, पण त्या वेळाचेर सुद्दां आमचे 21 निवडून आयले. पण इट डजंट मीन की 21 येतकच तांकां सायडीक मारले अशें केन्नाच करूं ना. तांकांय सरकारान सहभागी करून घेतले न्ही त्या वेळाचेर. आतां 21 येतकच सुद्दां जर एखादो जर कोण पार्टनर येता आसत किंवा ते कोण तरी आपलो तेंको दिता आसत जाल्यार तूं अशें म्हणपाक शकना तुजो म्हाका तेंको नाका, अशें जावंक शकना. डेफिनेटली मोस्ट वेलकम आसूंक जाय न्ही. कारण लोकांचो कशें आसा की फायनली कशें आसा की सिच्युएशना प्रमाणे सगळें बदलता. 2017च्या निवडणुकी भितर गोंया भितर फ्रॅक्चर्ड मॅन्डेट लोकांनी दिली, 13चे दिली. आरोप जाले की 13 आसून सरकार केलें म्हणून. 2 ऑप्शन आसले, आयदर सरकार करपाचें किंवा डिझॉल्युशन वचपाचें. सो सगळ्यांचें त्या वेळार ओपिनियन जालें की मनोहर भाईक परत मुख्यमंत्री करपाक सगळे याक जातात. तेंच्यांनी एक जावन तांकां तेंको दिलो, विजयान तेंको दिलो, दवडीकरान तेंको दिलो, इंडिपेंडंट आयले आनी सरकार जालें. त्या वेळाचें तें योग्य डिसिजन आसलें. आज उलयतना तेन्ना फ्रॅक्चर्ड हें ना, 13 जावन सरकार केलें कारण काँग्रेसीक कुवत जाली ना न्ही 17 जावन करपाक. भारतीय जनता पार्टीन एक म्हत्वाचो मुद्दो येता तो असो की महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष तुमकां अटी घालता. येदो असो पक्ष आनी तुमचो एक म्हत्वाचो राष्ट्रीय पक्ष जो आज केंद्रान भितर सत्तेर आसा तो तुमकां अटी घालता की हो नेतो नाका, प्रमोद सावंत नाका, आमकां पळय. आतां पळय हें हांवें काय तेंचे म्हजे कडेन उलोवप जावना किंवा आमच्या कोणा कडेन मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलें जाल्यार म्हाका खबर ना, म्हाका दिसता उलोवप कोणा कडेन जावना. आतां हे सगळे पेपरार आमी गोश्टी वाचतात न्ही आनी त्यामुळे आमी कशें आसा की आमी तांचे कडेन उलोवपूय आमचें जावना. त्यामुळे तेंचेर हांवें एखादें उलोवप हें चुकीचें अशें म्हाका दिसता. जाहीर म्हणलां की महाराष्ट्र भारतीय जनता पक्षांत मुख्यमंत्री जावपा सारको एबल लिडर असो म्हणटा विश्वजीत राणे. पळय तेचें कशें आसता, प्रत्येकाचें आपलें वैयक्तीक मत व्यक्त करपाची एकट्याक संदी आसता. तें तेजें वैयक्तीक मत आसा न्ही. तेचें वैयक्तीक मत म्हज्या पाटीक बंधनकारक आसा अशेंय ना. बरोबर. आतां जो पर्यंत हांव तांचे कडेन उलयना किंवा आमकां केंद्रांतल्यान समजा सांगलें की उलय, तशें जो पर्यंत जायना तो पर्यंत हांव तेचेर कित्याक टिका करप. त्यामुळे तें तेचें वैयक्तीक मत आसा कारण तेचो डेमोक्रेसी भितर, लोकशाही भितर प्रत्येकाक आपलें मत मांडपाचो अधिकार आसा न्ही. आनी तेन्ना हांवें दुसऱ्या दिसूय हांवें सांगिल्लें आसा की म्हज्या पार्टीच्या संदर्भांतलें डिसिजन जें आसा तें घेवपाक आमी समर्थ आसा, केंद्रीय नेतृत्व समर्थ. हांवें उत्तर दिल्लें त्या वेळाचेर. त्यामुळे हांवें तेचेर ह्या विशयाचेर टिका करप बरोबर न्ही. पण तुमी म्हणलां की हांवें म्हणलें की इट इज ओवर महाराष्ट्रवादी पक्ष आमी घेवचे नात. हांवें अशें म्हणून नासलें थंय. ओके. हांवें अजुनूय म्हणलें की फाल्यां जर समजा आमचें स्वताच्या ताकदीचेर सरकार जरी जालें आसत आनी एखाद्यान जर तेंको दिता आसत जाल्यार डेफिनेटली घेवं जाय. कारण लोकशाही भितर नाका तुमी म्हजे बरोबर येवप ना अशें जावंक शकना न्ही. पण म्हाका पूर्ण खात्री आसा की आमचें सरकार स्वताच्या ताकदीचेर 2022 10 मार्चाक जी रिजल्ट जातलो तातूंत आमी डेफिनेटली. पूण सादारण परत प्रश्न उरतात. पर्रीकार आसतना सुद्दां तुमकां 33% वोटींग मेळिल्लें. 36% तेन्ना मेळिल्लें. ह्या 2017 आमी जर विचार केलो जाल्यार ह्या अशा परिस्थितींत पर्रीकार आज ना, एंटी इनकम्बन्सी आसा, तुमचेर जाल्ले आरोप, वेगवेगळे वादान सत्ताधारी पक्ष सापडला, अशा वेळार तुमकां 40% मतदान जावप हें सामकें एक मोठें. 40% म्हणना हांव तुका. आमी कारण 21 जर तुमकां मेळटलें जाल्यार तुमकां 40% मतदान गरज ना. 36% 2012 ज्या वेळाचेर आमकां 35.88% वोटींग पडिल्लें. म्हाका 35.88% इन 34.68%. त्या वेळार आमकां 21 मेळिल्ले न्ही. आनी गेल्या निवडणुकीक 17च्या निवडणुकीक आमकां 33 आनी काँग्रेसीक 28 म्हणून तांकां 17 मेळिल्ले. त्यामुळे आमची जी वोट शेअर जी आसा विधानसभेची मॅक्झिमम 35-36% पर्यंत वयतात. पूण तुमचे कार्यकर्ते दुखावल्या, तुमचे ह्या सगळे ऑर्गनायझेशन मातशें हाल्ल्या, मागीर एंटी इनकम्बन्सी आसा. एक गोश्ट आसा की हें सगळें तुमी जें सांगता पळय हाचेर मात करून सुद्दां आमी स्वताच्या ताकदीचेर 21+ जे आसा ते डेफिनेटली आमकां मेळटले. आनी तातूंतल्यान तुमकां हांव सांगता की गोंया भितर आमी 29 जाग्याचेर केन्ना ना केन्ना तरी जिखिल्ले आसात. पण कांय अश्यो जागा ज्यो आसात की ज्या जाग्या भितर आमी केन्ना जिखूना. 11 जागे आसात. तातूंतले बाणावली वेळ्ळी न्हय हांव सोडून घालता, पण भितरलो एक एडिशनल जो आमकां ह्या वेळाचेर एडिशनल मेळपाक जाय तो पर्ये मतदारसंघ केन्ना जिखूना आमी अजून पर्यंत. दुसरो तालेगांव मतदारसंघान केन्ना जिखूना आमी. हांगा एक म्हत्वाचो मुद्दो येता. भंडारी समाजाक आकृश्ट करपा खातीर तुमी जे प्रयत्न केले ते सगळे फोल ठरले अशे तरेचो एक अंदाज आतां राजकीय निरीक्षक काडटात. विशेशतः तुमी रवी नायकाक भितर घेतलो, OBC कार्ड खेळोवपाचो प्रयत्न केलो, मागीर ताजे नंतर तुमी जयेशाक भितर घेतलो. हें सगळें पळय जें कितें आसा तें आंगलट आयलें
अशे तरेची एक चर्चा सध्या म्हाका दिसना तशें, कारण रवी नायकाची पोझिशन आमकां मेळटे इन्फॉर्मेशना प्रमाणे फोंड्या सामकें हारल्या. रवी नायक थंय जिखून येवप शक्य ना. तशाच तरेचो हादरो जयेश साळगांवकाराक साळगांव बसला. सो हो जे पळय कितें ओबीसी वोटाचें पळय तुमचें कॅल्क्युलेशन आशिल्लें तें तुमकां दिसता चल्लां? म्हाका दिसना तशें कितें व्हडलें तातूंतल्यान हें जातलो असो. म्हाका दिसता की जयेशूय सेफली जिखूं जाय आनी रवी नायक सुद्दां जिखतले अशा तरेचो आमचो रिपोर्ट जो आसा ताचेर दिसता. त्यामुळे तातूंत व्हडलो आमकां फरक पडटलो असो दिसना. आमकां जे अपेक्षीत आसात, कारण थोडे जे मतदारसंघ जिखूं जाय ते 100% आमी जिखतले. कारण अशा तरेची हवा आमी, कारण आमी जिल्हा पंचायत निवडणुकीची जी वेळार गेल्ले त्या वेळार तर कितले इश्यू असले, बरीच आंदोलनां जातालीं सगळे, पण जी भागां भितर आंदोलनां जालीं डबल ट्रकाचे त्या भागा भितर सुद्दां आमी जिल्हा पंचायत जिखले. कारण आमी बेजिकली पळयता आसतना कितें पळयतात की वातावरण, तुमी जेन्ना जशें सांगलें की 17च्या वेळाचेर अशें जालें, त्या वेळाचेर कांय इश्यू असले. सुरवातीक वातावरण आमचें बरें आशिल्लें. त्या वेळाचेर आमी व्हडले मेळावे घेतले सगळ्या मतदारसंघा भितर, म्हणजे मेळाव्याक आमचे 10-10 हजार सुद्दां लोक येताले. पण शेवटच्या 8-10 दिसां भितर मातशें वेगळें वातावरण जालें आनी मागीर आमी ते आमकांय लक्षान आयलें की तुमी त्या वेळार 13च म्हणटाले, पण आमी तेन्ना 17 म्हणटाले. हांवें हिशोब केलो तर फाटले 2 इलेक्शनां चुकूंक ना. पण त्या वेळाचेर कशें तेन्ना विशय वेगळे आशिल्ले. तेन्ना कांय विशय जे कुळ कायदो, पूण हांवें तेय म्हणिल्लें 13 जावनय पर्रीकार 70 येतलो, कुळ कायदो बाकीचे विशय आसले त्या वेळाचेर, आनी वेगवेगळे विशय आशिल्ले. ह्या वेळाचेर आमी तें आमच्या लक्षान केन्ना येता की ज्या दीस निवडणूक जाता एक्चुअल, आनी त्या दीस आमी जे वोटर आमी अपेक्षीत धरतात ते लोक कितले भायर सरल्या, त्या दीस आमचो कार्यकर्तो त्या बुथार आसा काय ना, कितले लोक वावुरतात, त्या विशयाचेर आमी आमचे ठरयतात आनी आमी तें बऱ्याच योग्य आमकां. तुमकां हिशोब चुकचो ना 100%. म्हाका एक सांगात, 100% चुकचो ना. जशें भंडारी समाजाचें कार्ड तुमचें चुकूंक शकता, तशें कॅथलीक वोटिंगाचें तुमचे पळय जो कितें अदमा आसा तो ह्या वेळार पूर्ण हल्ला. न्ही, कशें आसा की पळय, हें हांवें तुमकां सांगता आसतना आमी त्या आमचे गॅरंटेड वोटर जे म्हणटात त्या वोटरा भितर आमी सगळे धर्म समाज सगळे येतात. जे आमकां अपेक्षीत आसात ते भायर जर त्या वेळार सरले आसात, कारण आमी ज्या हें सगळें करतकच त्या वेळेस त्या मतदारसंघा भितर बूथ वायज डिटेल, कारण तुमकांय खबर आसा भारतीय जनता पार्टी एकमेव पार्टी आसा की ज्या सकयल्या बूथ पर्यंत कार्यकर्तो आसता. ह्या निवडणुकी भितर कांय लिडर गेले आसत, दुखावले आसत, पण त्या लिडरा बरोबर कार्यकर्तो गेलो अशें हांव गृहीत धरना. जो कार्यकर्तो, कारण कशें आसा की तो कार्यकर्तो जेणे केन्नाच कसली निवडणूक लडोवना, पण तो पार्टीक लागून काम करता. पण सगळें बरोबर. आतां कॅथलीक वोटिंगाचें उलयता आसतना हळडोणे मतदारसंघात तुमचें कॅल्क्युलेशन पूर्ण हल्लें. हें तुमकां 10 तारखेर लक्षांत येतलें. कारण हांव तुमकां सांगता, देर आर 2 वेज. तुमी जें उलयता पळय, इट इज अ परसेप्शन. न्ही, आमी पळय कशें आहा, तूं पार्टीच्या वतीनच उलयतलो, पण आमी कशें पळयता आसतना ते थंयचे लोकांचे ट्रेंड, त्या वेळार जाल्लें मतदान आनी एकूण थंयचे राजकीय हाल हवाल जो पळय आसा तो पळयल्यार आमकां दिसता की हळडोणे मतदारसंघान टिकलो, जाका तुमी मत दिलो ताजे अगेन्स्ट एक एंटी इन्कम्बन्सी गेली आनी एक नवोच कॅन्डिडेट जो काँग्रेसचो उबो राविल्लो ताका थंय कॅथलीकच मत दी. थंय हें म्हत्वाचें, थंय बहुजन समाज त्या उमेदवारा फाटल्यान उबे राविल्ल्याचें एक चित्र निर्माण जालां. तशें पळयलें जाल्यार त्या मतदारसंघा भितर आमचो जो बेजिकली कार्यकर्तो आसा, आमचे सगळे बहुजन समाजाचे लोक थंय आसात आनी क्रिश्चन हाच्या भितरले सुद्दां बाकीचे जे वेगवेगळे समाजाचे लोक आसात ते सुद्दां तिकल्यान तिकलो बरो रावतले अशें म्हाका दिसता. कारण ताणें गेलीं 10 वर्सांच्या तरेन तो काम करतात आनी ही इज अ व्हेरी फॅमिलियर टू एवरीबडी. तेच तुमचे पळय जे कितें फाटल्या वेळार जे पळय सदस्य आशिल्ले तातूंत भितर बहुसंख्य आशिल्ले कॅथलीक, अशा वेळार कॅथलीक समाजान तुमचे कडेन फाट करप हें एक आज ग्लॅरिंग अशें चित्र दिसता. नाही, कशें आसा पळय, आमकां कशें आसा की त्या मतदारसंघान बहुसंख्य मेंबर कॅथलीक आमचे अशें म्हणपाक जायना. इज ऑल बोथ. आमच्या हिंदूय आसात आनी क्रिश्चनूय आसात, आनी त्यामुळे ते क्रिश्चन जे आमचे जे मतां मारपी जे लोक आसात ते डेफिनेटली ग्लॅन तिकल्या बरोबर म्हणजे भारतीय जनता पार्टी बरोबर डेफिनेटली रावले दिसता. म्हाका एक निमाणो तुमकां प्रश्न विचारप दिसता की विश्वजीत राणे जो पळय कितें हालचाली करता ते कितें, कारण अशे तरेचे पक्षान तुमचे आमी केन्ना पळोवना. कारण अशें दिसता की मुख्यमंत्री जावपा खातीर तो स्वता कांय संभाव्य जिखून येवपी उमेदवाराक फोन करता आनी तुमचे कांय खाती सुद्दां वांटून उडयल्यात ताणें. हे पळय कशें जाता की तेचेर हे विनाकारण आरोप जातात अशें हांव दिसता. कारण ते निवडणूक जाल्या पत्रकार जेन्ना सांगतात तेन्ना थोडो तरी ते दुवर येता, थोडो तरी उजो आसता. निवडणूक जातकच ते इमिजिएटली
आपल्या जी चली फॉरेनाक शिकता ताका मेळपाक ते गेल्ले, सहकुटुंब गेल्ले ते, कारण तेंच्यांनी म्हजे कडेन उलयल्यात ते. त्यानंतर येतकच ते परत आनीक एका कामा निमित्तान त्यांच्या एका कार्यकर्त्याच्या हाका लागून ते एका आनी एका आउट ऑफ स्टेट गेल्ले. आनी त्यामुळे कशें आसा की ते हांगा नासतना सुद्दां तेंचेर वेगवेगळे आरोप करपाचें कांय काँग्रेसमान करतात, कारण वेगवेगळे परत परत तेंचेर हें करपाचो प्रयत्न करतात. पण ते अत्यंत पार्टी बरोबर आसात, लॉयल आसात. तांच्यांनी ज्या वेळार 2017च्या निवडणुकी वेळाचेर इलेक्शन जाल्ल्या उपरांत शपथविधी घेतकच इमिजिएटली तांच्यांनी राजिनामो दिलो आनी ते भारतीय जनता पार्टी भितर आयले आनी तेन्ना ते निवडूनय आयले. ह्या वेळार सुद्दां ते मोठ्या मताधिक्यान निवडून येता, तातूंत दुबाव ना. पण तो अप्रचार जो आसा तो तेंच्या निमित्तान कांय तेंचेर आसत. त्या सायडीक आमचे बाबू कवळेकर कशेंच जिखून येवचे ना अशा तरेचो नॅरेटिव्ह करप, मुख्यमंत्री तर इलेक्शन हारतलोच अशा तरेचें एक हें करपाक कांय यशस्वी ठरले, ताका आमी कावंटर करपाक शकले ना. आमकांय मध्यंतरी दिसपाक लागलें अरे हें कशें जावपाक शकता, केप्यां बाबू तर म्हणटा कसो हारूं शकना, पण भायर हवा निर्माण जाल्या की बाबूक उडयतले म्हूण मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघा भितर हारतले. मुख्यमंत्री 5000+ मतांनी निवडून येतले सांखळी मतदारसंघात, बरोवन दवरात, आनी बाबू कवळेकरूय निवडून येतले. सदानंद बाब, थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही आमच्या स्टुडियोन आयले आनी तुमी आमच्या प्रश्नाक बऱ्यो जापो दिल्यो. एक म्हत्वाचो प्रश्न हांव परत तांकां विचारला, ताणें म्हणलां की घोडा मैदान जवळ आहे. म्हणजे काय प्रश्नाक जेन्ना हांव तांकां उतारतलो कांय प्रश्न तेन्ना ते म्हणटात 10 तारीख मेरेन राव. आमी सगळे 10 तारीख मेरेन वाट पळयतात आनी म्हत्वाची गजाल 10 तारखेक ठरतली, कारण ही वेंचणूक उत्कंठा वाडोवपी आनी खूब सस्पेन्स निर्माण करपी आसा. त्या नदरेन सदानंद बाब, तुमी आमकां खूब प्रश्नाक बरे तरेन जापो दिल्यात. हांव तुमचे मनांतल्यान उपकार मानता. पळयत रावात गोमंतक TV.